तुमकां पळयता आमी कुडचडेन सावड्डे रेल्वे स्टेशन आसा जी एमटी ट्रेन आसा ती एमटी ट्रेन ती ट्रॅवल करता तेजो वन कंपार्टमेंट ट्रॅकाच्या भायर सरला अरावंड 2 वर्स सुमार जाले म्हणटात आमी विचारया हांगा काम चालू आसा काम चालू आसा ऑफिस में से लेने बोल आदमी लेके जा 3 नंबर में से पळयता तुमी ट्रॅकाच्या भायर येयलो ऑफिशियल रेल्वेचे आसा पळयता हांगा ट्रॅक एक्सक्यूज मी क्या हुआ ट्रेन एग्जैक्टली क्या हुआ है हाँ डीरल क्या एमटी ट्रेन है ना ये रिपोर्ट नहीं भेजा अभी तक आराम से लोकेशन भेजो लोकेशन कौन बोलते ये क्या बोल दिया मैं जस्ट लोकेशन हेलो पळयता ट्रॅकाचें काम चालू आसा एग्जैक्टली क्या हुआ है रिपोर्टर नहीं हमको मत कीजिए हम अभी आया है ये कौन पता चल रहा है इधर मास्टर लोग वगैरह कितने टाइम तक लगेगा काम थोड़ा अभी गाड़ी अगर खींचना है तो एमटी ट्रेन है ना हाँ सर एग्जैक्टली एक्सक्यूज मी
एक ही बंदा काम कर रहे थे। नहीं आए गेट मैन है क्या अंदर है? एक्सक्यूज मी, गेट कीपर हेलो। वो आगे गए मेमो देने को। क्या हुआ है एग्जैक्टली? हम मुंह किसी को रुके 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 मुकुल भाई एक मिनट रुके लास्ट में कोई भी वाकी से स्टॉप बोला स्टॉप कर दीजिए। कोई भी स्टॉप बोलता आप स्टॉप कीजिए। कितना बार रिपीट करो? जा देखते रहिए। स्टडी एक्झॅक्टली किती झाला? वस्ती रे. एक्झॅक्टली किती झाला? स्टडी जाने दीजिए गार्ड स्टडी जाने दीजिए स्पीड नहीं स्टडी वॉकिंग स्पीड। कितले वेळ चलतं काम? काम कितले वेळ टाइम लागतो? कोणाचं झालं? देख रहे इधर इसका बहुत अल्टीमेटली 18 के 18 जा रहे हैं ना? 17 17 हाँ 18 दो आगे जाइए बफर देखते हुए ये बफर देखो उधर आगे रणदीप लोग बफर के साथ ही जाओ बफर के साथ रहना आगे तक तर पळयता तुम्ही ट्रॅकार हाडपाचें ते काम चालू आसा. गेट ओपन करो. गेट ओपन करो. ध्यान दे गेट ओपन करो पहला. थोड़ा देर 5 मिनट ठहरो. तेणी आता ती कंपार्टमेंट आसा तो इंटरलॉकर है क्या? ये इंटरलॉकर है. ट्रॅकाचेर सकयल्लो तो तेजी जॉयंट काडून दुसरी ट्रेन ताकी ट्रेनी मुखार वचपाचें ते. तो कंपार्टमेंट जो देंवल्लो आसा फुडल्या ट्रॅकाचेर ऑफ ट्रॅक जाल्लो तेणी तेका तेजे पळयला तुमी तो
कुडचडे सावड्डे रेल्वे स्टेशन जी एमटी ट्रेन पास करताले अकस्मात त्याचं एक कंपार्टमेंट सकयल देंवल्ल्यान सध्या ट्रेनीचे हालचाली बंद आसा. जे रेल्वे ऑफिशियल्स सांग आणि जे गेट आसा ती क्लियर केल्ले आसा. दोन्ही सायडीन गेटी घातलेली आसा. पास करतात. कितल्या जाल ते इन्सिडेंट हो? हां मागीर हांगा सगळें ब्लॉक जालें. एमटी ती ट्रेन न्हू? हां हां कितले डबे देंवले? एक दिसता. तो ऑलरेडी त्यांनी मूव केला ट्रेन ट्रॅका आनी जे म्हणटा मेन लायन आसा पळय ती ओपन जाल्ली आसा. आनी जे एमटी ट्रेन आसा जे दोन कंपार्टमेंट देंवला ते खंय तरी तेजे कंपार्टमेंट डिस्कनेक्ट केले आनी ते ट्रेनीक ती ट्रेन हांगच्यान हालोवपाचो प्रयत्न जालो आसा. आनी आतां मेन ट्रॅक आसा जे क्लियर जाला. ही गोश्ट 8 जाल्ली खंय अरावंड 2.5 अरावंड 3 hours जाली. सगळे ऑफिशियल हांगा येयल्ले आसात. आमी कुडचडे सावड्डे सावड्डे रेल्वे स्टेशना कडेन आसा. शिरफोंड आनी ते कुडचडे गांवा कडेन ज्या जाग्यार ज्या ट्रेनीचो डबो आसा पळय कंपार्टमेंट दोन कंपार्टमेंट जे मुखार दिसता ते देंवल्ले कारणान एक 3 वरां हांगा मेन रूट आसा तो बंद. आतां खंय तरी एक सायड डिस्कनेक्ट करून मेन लायन आसा ती क्लियर करपाचो काम चालू आसा.
is the exclusive report on Goy Carbon. आणि कुडचडे सावड्डे रेल्वे स्टेशनार आसा. ऑलरेडी आता मेन लायन क्लियर जाल्ली आसा आनी खंय तरी प्रयत्न तेंगे रेल्वेचे चालूच आसा. साइड